अनेक जणांनी म्हाका फोन केले, कॉन्टॅक्ट केले रिपोर्टरांनी की पणजेन अचानक इतले BLO कित्याक काडून उडयल्या आनी चेंज केल्या. मागीर प्रत्येकाक ही अविचार आयिल्लो अशें मदींच पणजेनूच कित्याक जालें काय म्हणून. आनी म्हणून हांवें सांगलें की प्रत्येकाक मेळून एक बायट दी किंवा कितें ताचेर उलोवल्या पेक्षा एक प्रेस घेवन ते एड्रेस केल्लें चड बरें जातलें. हातूंतल्यान म्हजे विचार पणजेकारां कडेन पावतले म्हणून मुद्दाम आज प्रेस घेवन सांगप ह्या विशयाचेर उलोवप म्हणून तुमकां आपयलां म्हणून धन्यवाद. जी 28 BLO मदींच काडप आनी नवे घालप ही नॉर्मल एडमिनिस्ट्रेटीव एक्शन अशें दिसना. कित्याक हें आनी खंय जावंक ना, फक्त पणजे स्पेसिफीक जाल्या. जे डिपार्टमेंट हे सगळे करता हे पणजेचो सद्याचो आमदार आसा ताचे सकयल आसा, तो मिनिस्टर आसा. आनी हातूंत म्हणून अनेक जाणांक दुबाव आयला की कित्याक जाला. म्हाका कांयेक दुबाव ना. आय एम व्हेरी क्लियर. ज्या प्रमाणे गजाली आयकपाक येताल्यो हे कितें तरी इलेक्शन CCPचें येता आनी बिकॉज परफॉर्मन्स पणजेन इतले वर्सां कांय नाशिल्ली त्या वेळा इलेक्शना पयलीं कशी तरी थोडीं नांवां एड करप. खूब आयताले कोणाक नेपाली एड करपाक सोदताले म्हणून. ताळगांव बी खूब नेपाली सद्या वस्ती करता. तांकां भितर इलेक्ट्रल रोलान घालपाचे एटेम्प्ट्स खूब जाल्या. थोडीं नांवांय भितर पावल्या NOC घेवन गोंयकारां कडल्यान. आनी हे सद्याचे ते पयलीं BLO आशिल्ले ते सारके स्क्रुटिनायज करताले. ते अनेक वर्सां हांगा काम करून आसा आनी ते सारके प्रोसिजर फॉलो करताले. आनी ते खंय तरी चेंज करपाक तातूंतल्यान तो प्रोसेस फुडें वचना म्हणून क्लियर कट पणजेन एक वोट बँक तयार करप. कित्याक मार्जिन्स आर स्मॉल. लास्ट टायम तो एका इंडिपेंडंटा कडेन फक्त 600 कितल्या मतांनी निवडून आयला. आनी म्हणून अशें जर नांवां एड जालीं जाल्यार तातूंतल्यान सिन्स मार्जिन्स आर स्मॉल सगळ्या पणजेकाराचो वोटाची किंमत शुन्य जातली. एक खंय तरी आपली वोट बँक करप आनी तातूंतल्यान निवडून येवप होच एक हेतू आसा असो म्हाका दिसता. ना जाल्यार दीस डजंट लूक लायक अ नॉर्मल एडमिनिस्ट्रेटीव एक्शन. फक्त पणजेनूच जाल्या ते सुद्दां ताचे डिपार्टमेंट. सो एवरीवन इज सस्पिशियस आनी म्हणून मिडियांतल्यानूय इतले प्रश्न येताले. सो आय एम व्हेरी क्लियर. वी वील बी मॉनिटरींग इट. आय वील रायट टू द मामलेदार, वील रायट टू द स्टेट इलेक्शन कमिशन की हे फक्त आधार कार्डा सुद्दां एक्च्युअल आधार कार्डाच आसा काय बेटे फोटो लायल्या हे सारके स्क्रुटिनायज जावंक जाय. आनी मागीरूच इंडियन सिटीजन आसा, हांगचो रेजिडंट आसा हे व्हेरीफाय जावनूच नांव एड जावंक जाय. वी वील बी मॉनिटरींग इट आनी लिगल एक्शन कितें घेवंक जाय ते वी आर कन्सल्टींग. आनी म्हजो डिमांड आसा यू रिवर्स द ऑर्डर. एक्झिस्टींग BLO आशिल्ले ते बरें काम करताले. जे नवे घातले पळय आर व्हेरी नॉट एक्सपिरियन्स. ते नवेच जॉयन जाले गव्हर्मेंट सर्विसीन. सो दे वील बी अंडर प्रेशर. सो एक खंय तरी कंट्रोल आपल्या कडेन हाडप काय कितें अशें म्हाका दिसता. आनी हो प्रश्न सगळ्या रिपोर्टरांच्याय तकलेन आसा म्हणून हो प्रश्न आयलो की 28 एकदम BLO कित्याक काडले. आनी हे एक सिरियस गजाल आसा. सो वील बी फॉलोईंग, वील बी रायटींग टू द ऑथॉरिटीज टू रिवर्स द डिसिजन. आनी ना जाल्यार ही सगळी स्क्रुटिनी सारकी जावंक जाय. ना हे आयकपाक येता सगळ्यांक पणजे मिरामार सायडीन बी रावता तांकां खबर आसा. दिल्या न्ही 1-2 केसीस म्हजे कडेन आसा ते व्हेरीफाय करूंक जाय. ते आतां चड जातले काय कितें म्हणून असले स्टेप्स घेतल्या वीच आर नॉट नॉर्मल रुटीन कशें दिसनाय. दीस इज नॉट अ रुटीन एडमिनिस्ट्रेटीव एक्शन. ते BLO काडून नवे जे निकते रिक्रूट केल्ले लोक आसा तांकां एड केल्या. ते खंय तरी अंडर प्रेशर आसतले आनी खंय तरी कंट्रोल आपल्या कडेन घेवप हातूंत म्हाका दुबाव मारता. ते एक्च्युअल कशें पॅन आवट जाता ते पळोवन मॉनिटर करून एक्शन घेवची पडटली. ना हांव पयलीं बरयतलो आनी मागीर ते फुडें खंय वता ते गरज पडल्यार मेळून ते म्हजे जे हे आसा एप्रिहेन्शन अबावट ऑल दीस चेंजीस ते तांचे फुडें दवरतलो. पण तांचो रोला पयलीं म्हाका दिसता मामलेदाराक पयलीं बरोवन म्हाका ऑफिशियली हे एक्सप्रेस करच्यो.